नमस्कार योकार अविनाश जोशी प्रुडंट खबरो देतात सविस्तर खबरां आधी हेडलाईन्स। वेगवेगळ्या इश्यूक लागून झेडपी वेंचणुकेक फुडो करपाची सरकाराची तयारी ना सचिवालयातली सुत्रां सांगतात। मार्चात पालिका वेंचणुके बरोबर झेडपी वेंचणूक घेवपाचो प्लान। विस्तारवाद ही मानसिक विकृती भारत समजता आणि समजोवपाक जाणा। ताक पळोवपाचे धाडस केल्यार मेळटली प्रचंड जाप। मोदीची सैनिकां वांगडा दिवाळी। अदानी जिंदाला खातीर काँग्रेसीन कोळसो हाडलो म्हूण ह्या सरकारान तो बंद करप ना असो नेम ना। लुईजिनाची मुख्यमंत्र्याच्या आरोपाक जाप। दिवाळीक लागून दिगंबर कामत वगी। कळंगुटे मरीना प्रकल्प हाडूंक काँग्रेसीचो विरोध। आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडीस म्हणटा गोंयांत खंयच कितें नाका जाल्यार ते कळंगुटे हाडात। ही वृत्ती पडटली म्हारग। काँग्रेसीच्या महिला मोर्चान विकले सवाय कांदे म्हणटा सरकार अपेशी। दुसऱ्या वाटेन सोसायटीन किडे पडिल्ले कुसके कांदे गरिबांक दिल्ल्यान गोवा फॉरवर्ड फुर्योज। आणि दिवाळे बरोबरच गोंयकारांची लक्ष्मी पूजन घरा पसरे औद्योगिक आस्थापना धरून बारीक मोठ्या कामाधंद्याचे सगळे सुवातींचेर लक्ष्मीची पूजा। राज्यात सध्या वेगवेगळ्या इश्यू वयल्यान चल्ल्या ती आंदोलनां पळयल्यार सरकार झेडपी वेंचणूक बेगीन घेवपाचे मुडात ना म्हूण सचिवालयातली सुत्रां सांगतात। नाताळाचे काळात वेंचणूक घेवपाची पयली तयारी आशिल्ली, मात आता बद्द पालिका वेंचणुके बरोबर मार्चात झेडपी वेंचणूक घेवपाचो सरकार विचार करता। कोळशा आडाचे आंदोलन आणि बाकीच्या 3-4 प्रकल्पांक लोकांचो विरोध झेडपी वेंचणुकेक बादू येता म्हूण तांचेर स्ट्रॅटर्जी चल्ल्या। कोरोनाक लागून लांबणेर पडिल्ले झेडपी इलेक्शन डिसेंबरात घेवपाचो वेंचणूक आयोग प्लान करता। बिहार विधानसभा वेंचणूक जाल्या उपरांत वेंचणूक आयुक्तान अरिश्टाच्या काळात वेंचणूक घेवपा विशींचो रिपोर्ट तयार केलो। वेंचणूक कशी घेवपाची हे विशींचो रिपोर्ट ते सरकाराक धाडपाचे आसले, मात सरकार सद्याच्या परिस्थितीत वेंचणूक घेवपाक फाटीं फुडें जाता। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण कोळशा आडचे आंदोलन आनी मोल्या IIT मरीना सारख्या प्रकल्पांक लोकांचो आशिल्लो विरोध झेडपी वेंचणुकेक बादू येता म्हूण सरकार सध्या वेंचणुकेक फुडो करूंक तयार दिसना। कोविडाच्या अरिश्टाच्या निमतान वेंचणुकेची डेडलायन आनीक फुडें धुकलूंक शकता। आंदोलनां आनी लोकांचो प्रकल्पांक आशिल्लो विरोध सद्याची राज्यांतली परिस्थिती पळयल्यार झेडपी वेंचणुकेत BJP उमेदवारांक ताचो मार सोंसचो पडटलो अशें चित्र आसा। सचिवालयातली सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण विरोधकांनी वेगवेगळे इश्यू लावन धरिल्ल्यान सरकार सध्या जपून पावलां घालता। झेडपी वेंचणुकेत बहुमत मेळूंक ना जाल्यार ताचो विधानसभा वेंचणुकेचेर परिणाम जावंक शकता म्हूण सरकारान डिसेंबरात वेंचणुकेक वचपाचें ना म्हूण थारायला। सरकार मार्चात पालिका वेंचणुका बरोबर झेडपीची वेंचणूक घेवपाचो प्लान करता। MPT वेलो कोळसो हाताळणेची मर्यादा उणी करता म्हूण बुधवारा मुख्यमंत्री सावंत उलयल्लो। लोकांक प्रकल्प नाका जाल्यार सरकार ताचेर परत विचार करता म्हणूनय ताणें सांगिल्लें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। भारताची रणनीती स्पष्ट आसा। आयचो भारत समजपाची आणि समजोवपाची रणनीती घेवन फुडें चल्ला, मात आमची ताक पळोवपाचे धाडस केल्यार प्रचंड जाप मेळटलीच म्हूण मोदीची गर्जना। राजस्थानाच्या लेंगोवाला पोस्टार वचून सैनिकां वांगडा प्रधानमंत्री मोदीन अनुची दिवाळी मनयली। विस्तारवादी देशांक लागून संवसार त्रासात पडला। नरेंद्र मोदीन पाकिस्तान आणि चीनाचे नाव घेनासतना फोक काढलो। साथियों, आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में नौजवानों के नए स्टार्टअप्स देश को आत्मनिर्भरता के मामले में और तेजी से आगे ले जाएंगे। साथियों, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत
देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य का लक्ष्य है सरहद पर शांति। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा, 2011 ते 2012 दोन फावट काँग्रेसीन अदानी आणि जिंदालाच्या कोळशा खातीर गोंयची वाट मेकळी करून दिली। दिगंबर कामत तेन्ना मुख्यमंत्री म्हूण सीएम प्रमोद सावंतान काँग्रेसीचेर आरोप केल्लो। लुईजीन ताचेर म्हणटा आपूण त्या वेळार नाशिल्लो। काँग्रेसीन कोळसो हाडलो आसूयेत मात सरकाराच्यान तो बंद करपाक जाता। दिगंबर कामतीन दिवाळे दिसा हाचेर उलयना म्हूण सांगून वेळ मारून व्हेली। स्पेसिफिक सांगता की बाब दिगंबर कामत याने 2 मार्च 2012 कोड ऑफ कंडक्ट चालू असताना त्याने 5 मिलियनचो पोल वाडोवपाक दिला। पेपर माझ्या कडेन आसा, म्हणजे गोवा पोलीस स्टेशन कोर्टांतल्यान ईसी जी दिवपाक जाय आसली ती 2 टायमार दिल्या। एकदा दिल्या तेंच्यांनी पयली 11 आणि दुसरी फावटी दिल्या 12। तो बी कोड ऑफ कंडक्टाच्या पिरियडान कोळसो आमी हाडूंक ना गोंयांत, कोळसो ह्या काँग्रेसीन गोंयांत हाडल्या आणि तेंच्यांनीच खरी म्हणल्यार पाड घातलेली आसा। त्याची कोळसा आमकां हाडपाची गरज ना। हांव फक्त एकाच विशयाचेर येयलो, एमपीटीचो पोर्ट सुद्दां टुरिजमाक कशा पद्दतीन यूज करपाचो ताजो प्लॅन रेडी आसा। फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर तुमकां त्या एमपीटी पोर्टा वयल्यान टुरिजमाचे प्रोजेक्ट कशा पद्दतीन फुडें वयता पळय न्ही हे पळोवपाक मेळटलें। जे सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमी करता इट इज फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट, इट इज नॉट फॉर द पोल। लुईजीन म्हणटा आपूण त्या वेळार गोंयांत नाशिल्लो। जिंदाल आणि अदानी खातीर काँग्रेसीन कोळसो हाडलो आसत जाल्यार ह्या सरकारान तो कंटिन्यू करपाकच जाय अशें ना। I left Goa in 2007 for Delhi. I was serving my party in the AICC as the General Secretary in charge of the Northeastern states. So honestly, I don't know. The government has got evidence and proof that 2 coal hubs were signed with Adani, with Jindal, for 5 million tons plus another 5, more than 10 million tons of coal. And if it is bad, because people are agitating, if Goa is agitating, I am agitating, then it should be cancelled. Like how you are Congressan saying, आळ जायत, पण as a earth, Congressan आळ म्हणून we should continue as ना म्हणतात. प्रुडंटान दिगंबर कामतीक संपर्क केलो। तो म्हणटा दिवाळी आशिल्ल्यान सध्या उलोवया नाका। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। काँग्रेसीच्या महिला मोर्चान वाळपय आणि कुडचड्यार बाजारात बसून सवाय कांदो विकलो। सरकार म्हारगाय कंट्रोल करूंक अपेशी म्हूण प्रतिमा कुतिरोन फोग काडलो। म्हापशा सोसायटींनी सवाय कांद्याच्या नांवान कुसलेले आणि किडे पडिल्ले कांदो विकतात म्हूण लोक बेजार। गोवा फॉरवर्ड म्हणटा हे आनीक एक रॅकेट। सरकाराचे मन कुसला म्हूण लोकांची अशी फकाणां चल्ल्यात। गोंयांत कितलेशेच सोसायटींनी कुस्को कांदो विकपाच्या प्रकाराक लागून लोक बेजार। म्हापशेच्या एका सोसायटीन गोरवां पासून खावचो ना असलो कांदो कुशिल्लो आणि किड्याल्लो। पळयात लोक कितें म्हणटात। तेंच्यांनी काडून दिला कितें आनी ते म्हणटा आमकां असो येयला गव्हर्मेंटाचो कांदो, हेका सगळे किडी पडल्या। हो कांदो आमचो कितें हो कसो खावपाचो? म्हापशा आमकां मेळटा 52 रुपयान किलो, जाल्यार हांगा 35 रुपया आनी हो सगळो पळय कुसला सगळो पळय, सगळो कुस्को कांदो घातला, हेका किडी पडल्या पळय। कितें खावपाचो काय कितें करपाचो? हो कांदो तो पळय, हो कितें कोणी खावपाचो काय म्हणटा, ही जनावरांय खावची ना, मनीस खातले काय म्हणटा पळय। वास असो मारता कुसलेल्या कांद्याचो पळय। प्रत्येक सोसायटीक कशेंच मेळ्ळा हें हांवें खबरी आयकल्या आतां कितें सरकारान अशें करूं नाका, असली लोकांची फकाणां करून आमची गोंयकारांची कितें हें पळय। सरकारान लोकांची अशे तरेन फकाणां करची न्ही, सरकारचे मन कुसला म्हूण गोवा फॉरवर्डान खर टिका केली।
म्हणजे बेजिकली ह्या सरकाराक प्रमोद सावंत सरकाराक काळीज ना. कारण लोकांक सरकारान कितें सांगलें सबसिडायज रेट जाले 100 रुपया मार्केटान तेका लागून आमी 6 भितर दितले पर रेशन कार्ड होल्डर 3 किलो मागीर म्हळ्यार 1 किलो. आतां 1 किलो जे दिलाय तेंय सारकें ना. म्हणजे कुशिल्ले काने म्हणजे हातून सरकाराचे काळीज आनी मन कितलें कुसलां हे प्रमोद सावंत सरकाराचे. म्हणजे 100% तुका सांगता हांव हे रॅकेट आसा व्हडलें. काँग्रेसीन कुडचड्यार सवाय कांदो विकलो. तशें आमच्या महिला काँग्रेसीच्या अध्यक्षान आयज येवन लोकां मदीं एक 20 मिनटां भितर 25 रुपया भितर कांदे विकून दाखयले आसात. म्हणटकीर तुमी चिंतात लोक कांद्या लोकांक कशे विकले ते. सरकाराचे लोक बेजार आसा कित्याक आयज 1.5 म्हयनो जावपाक आयलो सरकार कांद्याचो रेट सकयल हाडपाक खंय तरी फेल जाला. लोक सदांच फोव खाता. तुज्या फोवांचे लोक ना. जे लोकांक कितें जाय ते दी. जे कांदे आसा ते सवाय दियात. तुमचे फुकट फोवांचे लोक ना. सरकाराक खंय म्हारगाय कंट्रोल करपाक अपेस. महिला काँग्रेसीन वाळपय वचून कांदो विकलो. आमची महिला काँग्रेसाची बायल्यो हांगाच्यो वालपच्यो हांगा आमचे बरोबर आसा बाब नेने तसोच दशरथ जो आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा. आमकां हांगा आमी आयज हांगा आयिल्लीं आसा वालपच्या लोकांक कांदो म्हणटा तो सवाय दिवपाक. आयज लस सरकाराक लस कित्याक म्हणटा हांव लस कित्याक तुमी पळयात 50 लोक ऑलरेडी घेवन गेले आनी लायनीर कितले आसा ते पळयात. म्हणल्यार आयज दाखोवन दिता की सरकार खंय तरी फेल जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. गोंयांत कोळसो नाका संघटनेन कोळशा आडची मोहीम नेक्स्ट लेव्हलार व्हरतना दिवाळेच्या आदले राती नरकासुराच्या सुवातेक कोलासूर करून असोल्डा कुडचड्यार मोठी रॅली काडली. कोळसो नाका डबल ट्रॅकिंग नाका म्हूण घोशणा दिल्यो. लोकांनी कोळशा आडचे मोहिमेक तेंको दिवचो म्हूण संघटनेचो उलो. आमी हे जे आयज जे दाखयतात आयज जे आसा हो एक सिंबॉलिक दीस. आयज आमी दाखोवपाक सोदतात की गुड विल ट्रायम्फ ओवर इविल and this will happen before the end of this year. There is no doubt. आमी हो मुवमेंट मुखार व्हरया थोडे सोमना भितर. आमी एका we will take it to the logical end. बरोबर. मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन लोकसंपर्क चालूच दवरताना आता सिनियर सिटीजन कार्डा पात्र व्यक्तीक दिली. तशेंच चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेक पात्र लाभार्थींक दिले. सरकाराच्यो स्किमी लोकां मेरेन पावोवपा खातीर सोपटे आनी ताचे कार्यकर्ते काम करतात. मांद्रे मतदारसंघातले आमचे जे सिनियर सिटीजन जे आसात ते सिनियर सिटीजन जे कार्ड असतात ते कार्डाच्या माध्यमातून सिनियर सिटीजन ह्या नात्यान खंय तरी कदंबा बशीसारखे कन्सेशन रेल्वे कन्सेशन बँकेन रेट ऑफ इंट्रेस्ट डिपॉझिट असले 1% जास्त लोन असले 1% कमी म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो सवलती आहात. ह्यो सवलती आमचे जे सिनियर सिटीजन ज्यांच्यानी 60 वर्सां कंप्लीट केल्यात हेका एक कार्ड म्हणजे 70 सिनियर सिटीजन 70 कार्डां आज वितरीत जातले. प्रत्येक बुथाचे जे माझे कार्यकर्ते बऱ्यापैकी टीम आहा आणि ते सोदून काढतात. ऑफिसान येतात फॉर्मां भरतात. ऑफिसान फॉर्मां भरलेली सोशल डिपार्टमेंट ऑफिसान पावप बेगीतल्या बेगीन ती रेडी करून घेवप आणि त्या बेनिफिशियल जे आसात तेंचे पर्यंत ती आमी पावयतात. आम आदमी पार्टीन गावागावात काम करपाचेर भर दिला. आपाची बायलांची विंग उबी जाता. कारमोणा बायलांचे संघटनेचे उक्तावण जाले. कोळसो डबल ट्रॅका आड गोंय राखूंक लोकांनी एकठांय येवपाची गरज ह्या वेळार आपाच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायली.
आपाचे पक्ष उबो करपाचे कार्य गोंयभर नेटान सुरू. साश्टीत करमण्या बायला फाट्याचें गठण जालें. मेकळी जावन परतून सुटका आमकां फावो जावन खुशालकाय आमकां मेळो. आनी ह्याच निमित्तान ह्यो कांय हांगासर आचार हांगासर दवरलेले आसात ताचो वापर आमी करता. जावं आमचे पिळगेक लागून जावं बरी आमच्या अस्कोतायेक लागून. Never be negative, because to be positive is an investment and you get that self-confidence only if you're positive. No doubt our app has had a lot of failures, up and down, tearing apart from here to there. You will hear our members going, but always be positive. It's with a vision. It's with a vision to do something good. Because we can see what is happening in Goa. आमचे गोंयान कितें जाता तें आमी पळयलां आनी पळयत रावतले आमी भायर सरना जाल्यार आमचें गोंय आमच्या मुखारूच काबार जातलें. But the next step is we have to sit down, get in all these equipments, register करपाचो, लोकांक कोणा जाय तांकां पावोवपाचो equipment, test पिदार घेवपाचो, ऑक्सिमीटर कोणा जाय तांगे चेक करपाचें. सेकंड वेव नोव्हेंबर डिसेंबरान येवपा आहा. Make sure that everybody knows the meaning of oxygen level in your body. नलिनी शीप जी गोंयांत व्हांवन आयिल्ली ताची कोस्टल पोलिसांनी खोलायन चवकशी करची म्हूण काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकाराची मागणी. वास्को आदले नुस्त्याचे मार्केट बरें आसा. नवीन बांदता तेन्ना नुस्तेकारांक थंय शिफ्ट करूं शकता. फुटपाथार बसपाची गरज ना म्हूण नीज गोंयकार रेव्होल्युशनरी फ्रंटाचो सल्लो. फोंड्या नागझरीर काँग्रेसीन पंडीत जवाहरलाल नेहरू जयंती मनयली. अनलॉकांत गोंयच्यो खबरो. फाटल्यान जो मास्टर मायंड आसा ही बोट हाडपाक कोण तरी एक मनीस आसतलो मास्टर मायंड हेजे फाटल्यान. सो हो मनीस कोण हेजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. तेका बोटीक मुर्मा गोवा पोर्टान येवपाक परमिशन दिलें कोणेन हेजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. कित्याक हांव पुलिसांक शाबासकी दिता कित्याक पुलिसान बरें काम केलेलें आसा हेजेर नुसी नलिनीचेर आनी ते ओनराचेर केस रजिस्टर केली आसा. बट हांव ओनराक करात कित्याक तो तितलोच गिल्टी आसा. बट ओनराक सांग तूं म्हाका ओनराचेर केस गिल्टी केली कित्याक तो ओनर त्या बोटीचो ना. तेणेन काय जबरदस्ती बोट हांगा हाडून नासली. हांगाच बोट हाडपाक तेणेन परमिशन घेतलेलें. सो हे परमिशन दिलें कोणेन. सो हेज्या फाटल्यान परमिशन दिवपाक फक्त जो रिस्पॉन्सिबल मनीस आसा तो MPT चेअरमॅन आसा. आनी जर हेज्या फाटल्यान MPT चेअरमॅनाक जो आमचे गोंयचे जे पोर्ट ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी परमिशन दिल्या म्हणून ती बोट हांगा पावली. आनी हेज्या फाटल्यान मास्टर मायंड आमकां कळोंक जाय कोण आसा तो. खूब वर्सां पयलीं 50-60 वर्सां पयलीं हांगाच मार्केट फीश मार्केट आसलेलो आनी हो आयज एक गुदांव जावन आसलो आसा. हेचे लोक जे हांगा बसता कोण कोणूच ह्या गुदांवान दिसना ह्या फीश मार्केट ओल्ड. हे जे आसा हे सगळे सार मारले फक्त स्टोर रूम केल्लो आसा. जे लोक रस्त्यार बसता जे आमचे डेली एक धंदो करूंक रस्त्यार बसता केळी बी नाल्ल घेवन हो तांकां खातीर स्टोरेज हो पळय रूम घाल्लो हें तुमकां दिसता. हांव सरकाराक सांगूंक सोदता जेन्ना हो फीश मार्केट आसतना म्हाका दिसता एक तर तांकां कदाचित बरो आसा फीश मार्केट आनी सरकार जर नवीन फीश मार्केट बांदता तो 10 फावटी ताचेर विचार करपाक जाय. हांव फीश मार्केटीच्या विरोधान ना. जेन्ना आयज हांगा प्रोविजन आसतना हांकां हाडून रस्त्यार बसोवप फीश मार्केट नवीन तयार करा. हो जो ओल्ड फीश मार्केट आसा हितून हांव सांगूंक सोदता आमदारान आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक ह्या फीश मार्केट हो मातसो रिपेर करा. तुमी पेंटींग करा कितें एक 4-5-10 तरी एक्झॉस्ट फॅन घाला आनी हांकां आनी थंय एक लायट तर आसाच आनी हांकां ही सुविधा करून दिवची. आमी ओपन आसा खंयचे अल्टरनेटिव्ह आतां जे मार्केटान बसपी जी फीश वेंडर्स आसा तांकां ते कन्विनियंट आसपाक जाय. आमी देशभर पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांची जयंती आमी साजरी करता. ती पंडीत जवाहरलाल नेहरू भुरग्यांची आवड आशिल्ली म्हण ताका भुरगीं चाचा नेहरू म्हणटाले आनी चाचा नेहरूची तांकां आवड आसली भुरग्यांक म्हणून आमी ते प्रत्येक वर्सा ताका जल्म दीस आमी साजरो करता आनी भुरग्यांक आमी मिठाई स्वीट्स वाडटात. आनी आमचो जो शिल्पकार भारताचो शिल्पकार आनी जे स्वातंत्र्य लढ्यांतूच आमकां हे देश हे गुलामी मुक्त केलो आनी आमकां आयज स्वतंत्र मेळ्ळें आनी आयज आमचो देश फुडें वयता. इवन आमचें शिक्षण हेका ताका सगळें फुडें वयता. तेन्ना अशे वेळार अशा मनशाक आमी आयज हे आसा जन्मदीस साजरो करता. नागझरी आंबेडकर नगर आमी भुरग्यांक आपयला हांगसर
आनी भुरग्यां आपण हाडून आमी साजरी करता आनी प्रत्येक वर्सा आमी साजरी करता आनी भुरग्यां मदीं आनी जाणट्याच अशें हार घालून साजरी करना ते आमी भुरग्यांक सगळ्या भुरग्यांक आमी घेवन साजरी करता आनी तांकां आमी आतां भुरग्यांक बसपाक 2 बेंच दिले आमचे तेवूय आतां दिवन तांकां आमी हाडून दिल्यात. फातोडे नरकासूर लासून दिवाळी मनयल्या उपरांत गोंयकारांनी सांजे लक्ष्मी पूजन केलें. बारीक मोठे धंदेकार उद्देजक पसरकारांची हीच मोठी दिवाळी. दर एकल्याच्या अस्थापनात पसऱ्यात लक्ष्मी पुजा. धंद्यातल्यो बाधा पयस जावन वर्सभर लक्ष्मी प्रसन्न उरची, काम धंदो बरो चलचो म्हूण हे परबेक लक्ष्मीचे उपासनेक महत्व. घरात लक्ष्मीचे वास्तव्य सातत्यान आसचें म्हूण घराघरांनी लक्ष्मी पूजन गोंयकारांचे लक्ष्मी पूजन. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.